Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या इतरच्या या बागी दिसा देवान आमचे नाव काण ताका आराधन करचे खातीर वा ताका उलो मारचे खातीर ताणे आमकां आपण दिला. जरमाया मोत मुरमुर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो आनी तुका कळीत ना ते वर्ते कुठ हांव तुका सांगतलो. देवाक उलो मारतना थोडी सतां आमच्या जिवितान देव उगडापें करता. देवाक उलो मारतना देव आमचे पाताक उगडापें करता. देवाक उलो मारतना सबारितीची पिडा आमच्या जिवितांत नपयसता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून या आयताराच्या बागी दिसा म्हणजे हप्त्याच्या या पहिल्या दिसा देवाक आराधन करूंक वा आदल्या हप्त्यांत देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या उपकाराक अर्घां दिवंक आनी येवच्या हप्त्याच्या त्या 100 दिसांनी देवाचे आशीर्वाद आमी पळोवचे खातीर वा देवान 100 दिसांक आमचे लागीं उलोवचे खातीर ताणें आमचें नांव काण हांगासर आपण दिलां. देखून आमकां आमी ताच्या अधीन करया आनी आमी मागणी करया. बापा जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी तुज्या पांयांत लायल्या कित्याक तूं आमचो बापाय आनी आमी तुजी भुरगीं. तुका उलो मारूंक तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजें उतार आयकूंक आनी तुज्या उतरांत आशिल्लीं आशिर्वादां जोड घेवच्या खातीर ह्या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा तुज्या पांयांत आमी आयल्या. बापा जेजूच्या नांवान हो दीस आशिर्वादी जावंक दी. जेजूच्या नांवान फाटल्या 100 दिसांनी तुवें केल्या हर एका उपकारा खातीर आमी अर्घां दिता आसतना मुखल्या 100 दिसांची हर एक आशिर्वाद आमी जोडच्या खातीर आयच्या दिसा आमचें समर्पण तुज्या अधीन करता. आमच्या कुटुंबांक तुज्या अधीन करता. आमच्या बायल भुरग्यांक आमच्या मिसामांक तुवें आमकां दिल्या कामांक वावरांक आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक शेजाऱ्यांक पिडेस्तांक तुज्या अधीन करता. बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुका उलो मारतना तुका आराधन करतना तुजी स्तुती करतना जे कितें तुजे कडेन आसा तें आमचें जावं दे आनी कितें सकट आराधन करतना आमकां तूं दिताय तें आमच्या कुटुंबांतय प्रगट जावं दे. आमच्या वाड्यांतय प्रगट जावं दे. आमच्या विरगतींतय प्रगट जावं दे. सगळ्या गांवांत प्रगट जावं दे. आमच्या शेजारांतय प्रगट जावं दे. अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दे. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. त्या अब्रामाच्या इसाकाच्या आणि जाकोबाच्या त्या देवाक गीत गावन आमी म्हणया. अब्रामाच्या देवा तुका आराधन. इसाकाच्या देवा तुका आराधन. जाकोबाच्या देवा तुका आराधन म्हणटा आसतना अब्रामाक दिल्लें आशिर्वादां इसाकाक दिलें रक्षण आनी जाकोबाक दिल्लें इस्रायल म्हणलें तें नांव आमचे कणकण घेया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah.
सोडा तुझे शिवाय आशेना किते कळतन मोजा तुझो सोडा तुझे शिवाय आशेना किते दर्या सो सागर तू दर्या सो सागर तू दर्या सो सागर तू दर्या सो सागर तू जीव मुझे तय आस्था पर्यंत करता हांव आराधन जीव मुझे तय आस्था पर्यंत करता हांव आराधन याकोबाचे देवा इसाकाचे देवा अब्रामाचे देवा तुका आराधन म्हणटना अब्रामाचेर आशिल्लें आशिर्वादा इसाकाक दिल्लें रक्षण आनी याकोबाक दिल्लें इस्रायल म्हणलें नांव तें आमचें जावं दी हालेलुया 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 आनी एक गीत गावन देवाक आमी महिमा दिवया आराधन पंचपरारे संजय वेलारे बापा तुका आराधन 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 तुझे आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन तुझे आराधन आराधन पंचपरारे संजय वेलारे बापा तुका आराधन पंचपरारे संजय वेलारे बापा तुका आराधन पत्ताबरी तुका आराधन उत्काजरी तुका आराधन पत्ताबली तुका आराधन उत्काजरी तुका आराधन जोधा कोळ्याच्या शिवा आराधन सर्वंतर तुका आराधन जोधा कोळ्याच्या शिवा आराधन सर्वंतर तुका आराधन 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 तुझे आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन तुझे आराधन आराधन पंचपरारे संजय वेलारे बापा तुका आराधन पंचपरारे
आराधन देवा बापा तुका आराधन देवा पुत्र तुका आराधन पवित्र तुका आराधन एक देवा तुका आराधन पवित्र तुका आराधन एक देवा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुति आराधन आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन 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 स्तुति आराधन आराधन हालेलुया आराधन आराधन स्तुति आराधन आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन पंचवारे संजय वेला रे बापा तुका आराधन परमन देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन परमन देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन सर्वेश्वरा तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन सर सकते वोता तुका आराधन यहोवा देवा तुका आराधन तू सकते बंदे कोण तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना देखून तुका आमी आराधन करूंक आयल्या तूं आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय तूं आमकां सांबाळताय हर एका घडींतल्यान आमच्या जिवितांत वाट तूं जावन आसाय देखून आमी तुका आराधन करूंक आयल्या हालेलुया 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 बेश्टेंच आमी तुका आराधन करूंक येवना कित्याक तूं आमकां रचलाय आमच्या नाकाच्या फुडान स्वास फुंकलाय आमकां जीव दिलाय आवयच्या गर्भांत जावन ही घडी पर्यंत हर एका वायटांतलें विघ्नांतलें राखोंक तुमचो कारण जावन आसाय जेजूच्या नांवान आमची पातकां बक्षिलाय शिरा पुसून काडलाय आमकां पवित्र केलाय आमची कूड देवाचें मंदीर म्हण तुवें डिक्लेअर केलाय देखून आमी तुका अर्घ्यां दिता हालेलुया 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 अशें देवाक आनी एक गीत गावन आमी महिमा दिवया आराधन हालेलुया आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन रायाच्या राया तुका आराधन धन्याच्या धन्या तुका आराधन रायाच्या राया तुका आराधन धन्याच्या धन्या तुका आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन मौनच देवा तुका आराधन महिमेच्या राया तुका आराधन मौनच देवा तुका आराधन महिमेच्या राया तुका आराधन एक देवा तुका आराधन तुझेक पात्र झालं आराधन एक देवा तुका आराधन तुझेक पात्र झालं आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन आराधन स्तुति आराधन हालेलुया देवा तुमच्या आराधन सस्तिक देवा तुका आराधन
राखोंडार सौम्या तुका आराधने सैनिक देवा तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने सैनिक देवा तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने सैनिक देवा तुका आराधने राखोंडार सौम्या तुका आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने पवित्र देवा तुका आराधने भक्ताच्या मोगा तुका आराधने पवित्र देवा तुका आराधने भक्ताच्या मोगा तुका आराधने रायांच्या राया तुका आराधने धनियाच्या धनिया तुका आराधने मौन देवा तुका आराधने महिमेच्या राया तुका आराधने दयेक देवा तुका आराधने स्तुतेक पात्र झाल्याक आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने आराधन स्तुती आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने हालेलुया देवा तुमच्या आराधने सस्निक देवतो परमोन्नत देवतो रायांचो रायतो हर एका घडीत आमकां सांभाळसो देवतो हालेलुया हालेलुया एक गीत गाव सैनिक राय
सतावून सोडलाय तुवें तुझे नांव आराधन करता पवित्रपण फावो केल्या तुझे नांव आराधन करता महिमेचोराये तुझ आतां तुझे आराधन करता सर्गेचोराये तुझ सदा तुझे आराधन करता इसम्या महिमेचोराये तुझ सदांच हांव तुझे आराधन करता कित्याक हांव आसा जाल्यार तुज्या महिमे बरीत जिवीत पुनर्जीवनपण दिल्ले वरवीं आज तुजी महिमा म्हजे थंय आसा देखून हांव रास करता आसा हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवाचे उद्धार आमी आयकुचे खातीर पवित्र आत्म्याची मदत आमी मागता पवित्र आत्म्याने येणेदोबा देवारा आत्म्याने येणेदोबा पवित्र आत्म्याने येणेदोबा देवारा आत्म्याने येणेदोबा येणेदोबा शमी साबा रूपी साबा तुम्बे साबा येणेदोबा शमी साबा रूपी साबा तुम्बे साबा पवित्र आत्म्याने येणेदोबा देवारा आत्म्याने येणेदोबा पवित्र आत्म्याने येणेदोबा देवारा आत्म्याने येणेदोबा इतलो वेळ तुका आमी आराधन केले स्तुती केले देवाचे उतार आयकोवच्या खातीर पवित्र आत्म्या तुजो आदार आमी मागलो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं देवन ये आनी तुजीं उतरां परगट कर तुज्या उतराची सकत परगट कर तुज्या उतराची महिमा परगट कर आमी मागता हांव जेजूच्या नांवान आमेन Amen. तर देवाचे उतर आयकोवच्या खातीर आमी सगळीं बसया प्रेज द लॉर्ड इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केलें आतां आमी मागणें करया देवा तूं आमचे लागीं उलय कित्याक देवान उलयल्यार मात्र आमच्या जिवितांत एक बदलावण येता देवान उलयल्यार कितें आमच्या जिवितांत ना तें परत्याक क्रिएट जाता ते देखून देवाच्या उतरांत सकत आसा ते देखून ती सकत आमचे थंय वाळचे खातीर आयचो संदेश देवाच्या उतरा प्रकार परगट करचे खातीर आनी आयकतल्यांक तो आशिर्वाद जावन तांच्या जिवितांत आयिल्लो काळोख नपय जावन उजवाडाची भुरगीं जावन जिवच्या खातीर आमी मागणें करया बाबा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयांची मणय जावनच्या भुमयेचेर आमी आसा तूं बरो सदांच बरेपणान भरलेलो देव जावन आसाय तूं उलोवचो देव जावन आसाय तुजे उतरां मरिपाद आमचें जिवीत तूं बदलूंक शकताय म्हूण आमी सत मानता ते देखून ह्या इतराच्या बागी दिसा तुजें उतार आयकोवचे खातीर इतलो वेळ तुका आमी आराधन केलें स्तुती केलें आतां तुज्या कुशे प्रकार तूं आमचे लागीं उलय आनी म्हज्या तोंड्याचेर एक उतरां ती तुजीं जावं दी ती खंयचीच काणी रूप जायनासतना ते स्वर्गीचो संदेश जावन तूं बदल सरीस परदेवा आनी आयकतल्यांक तुजी कृपा दी त्या प्रकार जिवंक कृपा दी अशें उसवाडाची भुरगीं जावन परजळोंक आनी हर एक वायटांतलें सुटका जळोवन सदांच देवाच्या उतरांतलें समाधान आपणाक जिवंची कृपा दी म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन हालेलुया आयचो संदेश जावन आसा मातेवाच्या वांजेलांत 5 अध्याय 7वी वळ
दया दाखयतात ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. सुमार 2-3 हप्ते तावन ह्या दोंगरा वयलो प्रसंग विशयांत देव आमचे लागीं उलयलो. सबार संगती आमी देवातान आमी आयकून घेतल्यो. आज त्याच वांजेलांत 5वी अध्याय 7वी ओळ अशें सांगता, दया दाखयतात ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. हालेलुया. हें व्हरतें देवाचें उतार जावन आसा. कितलो हांव पेल्या थंय बिरमोत पावता वा दया दाखयता, तो म्हज्या जिवितांत दुस्मान जावं दी, म्हाका अपमान केल्लो व्यक्ती जावं दी, म्हजी निंदा केल्लो व्यक्ती जावं दी, म्हज्या विशयांत वायट उलयल्लो व्यक्ती जावं दी, कितेंय जावं दी, ताच्या जिवितांत कश्ट सलवणी आयिल्ल्या वेळार, तो असमाधानेस जावन आशिल्ल्या वेळार, कोणूच ताच्या जिवितांत ना म्हणली बोगना ताका येतना म्हजें काम जावन आसा, देवाक जाणा जाल्ल्या एका व्यक्तीचें काम जावन आसा. ताच्या खंयच्याच परिस्थितींत हांवें हासचें न्हय, ताच्या खंयच्याच परिस्थितींत हांवें ताका कोमो करनासतना रावची न्हय, ताका हांवें दया दाखयची. हालेलुया. कंडिशन नासतना हांवें दया दाखयची. हर एक कितें ओल्ड कितें आसा तें हर एक विसरून हांवें दया दाखयची. हालेलुया. ताणें म्हज्या जिवितांत कितेंय करूं दी, तें हांवें उडासाक दवरनोचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी पळयता 11 कशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस. म्हळ्यार कशें आमी हेरांचेर दया दाखयता तशें देव आमचेर दया दाखयता. केन्ना आमी हेरांक बिरमत पावता, तो आमचो मोगाचो मनीस म्हूण न्हय, म्हजो ताणें मोग केला म्हूण न्हय, मोग केल्याचो आमकां दया दाखोवंक इजी, पूण आमच्या विरोध्यांक आमकां दुस्मान जावन आशिल्ल्यांक, म्हणजे आमच्या बरेपणांत संतोश पावनासलो व्यक्ती कोणीय कश्टार आसा जाल्यार, कोणीय निराशेंत आसा जाल्यार म्हजें काम दया दाखोवचें. कित्याक गे म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता, दया दाखयता ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. हालेलुया. कितली हांव दया दाखयता गे, दया दाखयल्ल्या व्यक्तीतावन म्हाका कितेंच मेळना जावंक पुरो, उपकार हांवें केल्ल्या व्यक्तीतावन म्हाका पाटी उपकार मेळना जावंक पुरो, पूण म्हाका येवचें इनाम तें देवातान 100% येता. हालेलुया. सबार पावटी दया दाखयतल्यांक हार्ट अटॅक जावचें चड. कोण पळय बरीं कामां करता, दया दाखयता, दयाळेचीं कामां करता, मस्त सोशल वर्क करता, स्वार्थ नासतना काम करता, ताच्या जिवितांत हार्ट अटॅक जावचें सहज. कित्याक गे म्हळ्यार ताच्या जिवितांत कितलो तो दया दाखयता गे, कसलेंच लाभ नासतना दया दाखयता, कसलोच स्वार्थ नासतना दया दाखयता, खंयच्याच मान गौरवाक आशे नासतना दया दाखयता. तसल्या व्यक्तीक ताणें दया दाखयल्या वेळार ताका फाटीं उपकार ताच्या जिवितांत ताका मेळना. सबार जण म्हणटात बळे इतलें सकट हांवें केलें पूण एक बरें उतार ताजे तोंड म्हाका मेळना म्हणची कितले जाण आसात. चड जावन सोशल वर्क करतले, चड जावन बरीं कामां करतले, चड जावन दया दाखयतल्या तांच्या जिवितांत हें सहज जावन आसा. ग्रॅटिट्यूड एटिट्यूड एका मनशा थंय आसा जंय, पूण तें एक दया दाखयल्या व्यक्तीक तें मेळना. सैतानाचें पयलें काम कितें जावन आसा, कितलें तूं बरें करताय पळय तितलें तुका वायट आयकोंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार तुवें आणकी बरें करनोचो, आणकी तुवें दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावनोचो, आणकी तुवें हालेलुया पेल्या कुमो करनोचो म्हूण देवाचो दुस्मान देवाच्या मोगातावन दया दाखयतल्यांक मेकलो करता. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून दया दाखयतात ती कितली बगी तांकां दया मेळटली. प्रेज गॉड. हांवें दया दाखयल्या व्यक्तीतावन म्हाका कितेंच पाटी उपकार मेळना.
म्हाका मेळचें कितें 2 गाळी मात्र जाल्यार रे हांवें कित्याक करी जाय म्हाका येवचो इनाम मनशा तावन नाका कोणाक हांवें दया दाखयल्या पळय ताचे तावन कितेंच म्हाका पाटी हांवें आशेवचें नाका म्हाका म्हज्या देवा तावन येता सर्गींच्या राजाच्या त्या पट्टेंत म्हजें नांव आसा त्या देखून हांव संतोश पावता त्या देखून मातेवाच्या वांजेल्यांत 5 अध्याय 11 ओळ सांगता म्हजे बसो तकमान ससूंक दगदणी बगूंक आनी सरतनाची गडपांकन तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलें बागी संतोश आनी उल्हास पावा यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा सर्गींच्या राजान प्रेज गॉड हालेलुया ह्या संवसारांत हांव कितेंय करता जाल्यार हालेलुया संवसाराचो मान म्हाका नाका म्हज्या संवसाराच्या ह्या बोर्डार म्हजें नांव पडचें नाका हालेलुया म्हजें नांव सर्गींच्या हालेलुया त्या बोर्डार हालेलुया पडल्यार पुरो हालेलुया त्या देखून हर एक आमी करचें काम कोणाक हांव कुमोग करता जाल्यार कोणाक हांव दया दाखयता जाल्यार हालेलुया कोणाक हांवें दया दाखोवन ताचे तावन म्हाका बरें उतार म्हाका मेळ्ळें ना जाल्यार हांवें निराशी जावचें नाका आमी संतोश पावया कित्याक म्हजें नांव सर्गा राजांत बरोवन आसा हालेलुया जेजू शिसांक सांगता शीस मागणें करतना हिलींग करतना डेलिव्हरन्स करतना सैतान धांवतात हिलींग जाता त्या देखून जेजू म्हणटा सैतान धांवतात हालेलुया तुज्या मागण्या वरपात हिलींग डेलिव्हरन्स जाता म्हूण तूं संतोश पाव नाका तूं संतोश पाव तुजें नांव सर्गा राजांत बरोवन आसा म्हूण हालेलुया हालेलुया ह्या संवसारांत आमी कितेंय करन आमचें नांव सर्गींच्या त्या राजाच्या पट्टेंत ना जाल्यार सगळें वेत सबार पट्टे आमी आयकलां देवाच्या उतरांत जेजू म्हणटा शीस म्हणटा तुजें नांव आमी देंवसार धांवडयलां तुजें नांव आमी अशें केलां तुजें नांव आमी तशें केलां म्हणटा पूण जेजू म्हणटा हांव तुमकां वळखना म्हणटा हालेलुया हांव तुमकां वळखना त्या देखून ह्या संवसारांत आमी कितेंय करता आसतना निमाण्या दिसा आमच्या जडत्याच्या वेळार जेजूच्या तोंडांतल्यान हालेलुया हें न्याय तीर्प आमच्या जिवितांत येवंक नजो प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून ह्या संवसारांत आमी बरें काम करता आसतना पेल्याक दया दाखयता आसतना पेल्याच्या गरजांक पावता आसतना हालेलुया आमच्या हातांतलें कितेंय वसोंक पुरो हालेलुया एक सेवा करीचे जाल्यार एकल्याचेर दया दाखयचे जाल्यार ताचे फाटल्यान हालेलुया एका व्यक्तीचो त्याग आसा त्या त्यागाक म्हाका प्रतिफळ मेळना जावंक पुरो त्या त्यागाक म्हाका कितेंय मेळना जावंक पुरो पूण हांवें हालें म्हज्या काळजांत संतोश पावचे हालेलुया म्हाका येवचो इनाम मनशा तावन नाका हालेलुया म्हाका येवचो इनाम कोणाक हांवें हेल्प केलां पळय ताचे तावन नाका हालेलुया कोणाक हांवें उपकार करन हाल ताणें म्हाका उपकार दिना जाल्यार व्हडणी हांवें संतोश पावचे कित्याक म्हजो देव हालेलुया ताच्या राजाच्या पट्टेंत म्हाका उडास व्हरता प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली हांवें कित्याक दया दाखयचे हालेलुया सरगार म्हाका इनाम आसा हालेलुया हालेलुया म्हाका येवचें इनाम देवा तावन आयल्यार पुरो हालेलुया त्या मनशाक हार्ट अटॅक जायना त्या मनशाची किडनी फेल जायना त्या मनशाक ब्रेन हॅमरेज जायना त्या मनशाची सायड वचना कित्याक आ सबार जाण बरी बरी सेवा केल्ले व्यक्ती मारे खर पिडेंत कश्टातात कित्याक हा ताच्या काळजांत सबार भोगणां आसात भोगसूंक जायनातलें विसरोंक जायनातलें अयो हांवें इतलें बरें काम करन अयो इतलें हांवें दया दाखोवन कोणा तांणी म्हाका बरें उतार मेळ्ळें ना गे म्हणून ती भोगणां ताचे तावन आसल्या वरवीं ती भोगणांच ताच्या जिवितांत माथ्याचो केस्तान पांयाची नाक्षी पर्यंत ताच्या कुडीक पिडा आडूक ती भोगणां कारण जाल्यांत हालेलुया हालेलुया त्या देखून इसाया प्रवादी सांगता पोरणे संगते तुवें सणी जाय हालेलुया दया दाखोवच्या हर एका व्यक्तीन ताच्या जिवितांत कितलेंय दूख मेळ्ळें रे ताच्या जिवितांत कितलेंय हालेलुया
ताका वाईट आयकोंक मेळ्ळें रे तेन्ना काळजांत ताणें दवरून काणूंक नजो ती हर एक ताणें विसरप जाय, संपूर्ण रितीन विसरप जाय. हालेलुया. आनी त्या दाळा केन्ना विसरता गे त्या दाळा नवें सगळें देव म्हाका भरता. हालेलुया. हालेलुया. हर एक समाधान म्हाका देवातावन येता. हर एक भक्षणाचो स्पिरीट म्हाका देवातावन येता. हर एक हालेलुया कृपा देवातावन येता. हाले आणखी ताजी काकोळट करया. कोणी कितें केल्यार व्हडणें, कोणी बरो जावं दी. हालेलुया. हालेलुया. एक ना एक दीस म्हज्या जिवितांत हालेलुया हांव संवसारी पैण खबर करन हांव देवा लागीं येता आसतना देवाचो तो हालेलुया जिविताचो बूक ओपन जाता आसतना हालेलुया त्या पट्टेर त्या बुकांत म्हजें नांव आसल्यार पुरो. हालेलुया. चर्चेच्या खंयच्याय बोर्डार नांव आसलो व्यक्ती सरकार वचना आमची हालेलुया त्या काळजांत आशा आसता ह्या बोर्डार नांव पडल्यार हांव 5,000 रुपया दिता. ह्या बोर्डार नांव पडल्यार हांव 10,000 रुपया दिता. म्हणून बोर्डार नांव घालचे खातीर ताणें 5 दिल्यार हांव 10 दिता. ताणें 10 दिल्यार हांव 25 दिता. असल्याची नांवां सरकार बसोन सरकार बरोवन आसनात. कोणाची नांवां हालेलुया कितेंय ह्या संवसारांत करता जाल्यार हालेलुया मनीस म्हाका बरें म्हणून दी बरें म्हणून असं रावून दी. कोणेंय हांवें दान केलां जाल्यार हालेलुया त्या बोर्डार नांव आसूं दी. ह्या बोर्डार नांव आसनासर रावून दी. म्हजें दान धर्म हांवें केली हर एक बरी कामां हांवें केली हर एक दया दाखयली ती घडी सरकार देवाच्या राजाच्या पुस्तकांत बरोवन आसा. हालेलुया खातीर हांवें संतोश पावचें. त्या देखून जेजू म्हणटा दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. त्या देखून आनी एक उतर आमी पळोवन काडूंक घेया. लुकाच्या मातेवाच्या वांजनांत 5व्या अध्यायांत 38 to 42. प्रेज द लॉर्ड. मातेचो वांजेल 5वो अध्याय. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापाड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पळय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शालय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताचे सांगता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्यांक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्यांक पाट परती नाका. हालेलुया. कसलेंय म्हाका रिटर्न ब्लेसिंग येजय म्हणल्या खातीर दिनाका. हालेलुया. रिटर्न ब्लेसिंग येवच्या खातीर दया दाखयनाका. एक मनीस गरजेंत आसा. एक मनीस निजाकी ताका गरज आसा. हालेलुया. हालेलुया. ते पाटी हांवें आशे नासतना ताची हांवें दया दाखय जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. ताणें म्हाका कुमोक केला त्या देखून हांव ताका कुमोक करता. हालेलुया. तो म्हज्या गरजेंत पावला त्या देखून मात्र हांव दया दाखयता. जर तर म्हज्या गरजेंत पावलो कोणीय एकलो व्यक्ती आसा जाल्यार हालेलुया तो कश्ट आसना ताजे कश्ट आयकोनूय हांव दया दाखयना जाल्यार हांव देवा मुखार गुन्यांवकार जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. पूण कोणी कसोय आसूं दी जर तर हालेलुया एक मनीस गरजेंत आसा निजाकी तो कश्ट जाता ते म्हज्या कानांत पडलें जाल्यार हालेलुया हांवें ताजी दया दाखय जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून तो म्हणटा पळय दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापाड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पळय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शालय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताचे सांगता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतल्यांक दी आनी तुजे लागीं उसणें दी म्हूण मागतल्यांक पाट परती नाका. हालेलुया. हालेलुया. एकल्याची गरज म्हाका कळिल्ल्या उपरांत हांवें ताजी दया दाखय जाय. तो म्हजो दुस्मान जावं दी, म्हजें नांव पाड केल्लो जावं दी, म्हज्या विशयान कितेंय उलयल्लो जावं दी,
तोंदर ना कित्याक म्हाका आयिल्ली हर एक आशिर्वादां ती मनशातावन न्हय, ती देवातावन आयिल्लीं जाल्ल्यान, देवान म्हाका दिल्लें जाल्यान तें हांवें हालेलुया देवाच्या सारक्याच्या भुरग्याक हांवें दया दाखयचें. हालेलुया. ದೇವಚ ಉತ್ತರ ಸಂಗತ ಕನ್ನಡಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? दोळ्याक दिसच्या तुज्या भाव भयणीचो मोग करूंक तुका जायना जाल्यार देवा दोळ्याक दिसनातल्या देवाचो कसो तूं मोग करताय? हालेलुया. हालेलुया. आज आमी हालेलुया कितलेशे जाण सांताक आराधन करता, सांता फाटल्यान वेता, पूण हालेलुया आमच्या घरांत क्रिस्ताच्या रक्तांत मोला घेतले सांत कितले जाण आसात. हालेलुया. त्या देखून मेल्ल्या सांताचो आमी मोग करता, पूण जीव आसले सांत आमच्या घरांत आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात, हालेलुया आमच्या शेजाऱ्यांत आसात, हालेलुया आमच्या वाड्यांत आसात. तांचो मात्र मोग करूंक म्हाका जायना. हालेलुया. तांकां म्हाका दया दाखोवंक जायना. हालेलुया. तोगे ताणें त्या दीस म्हाका अशें केलां, तोगी ताणें त्या दीस म्हाका अशें केलां. हो म्हज्या भुरग्याचो फुडार पाड करूंक तो कारण म्हळी भोगणां म्हजे थंय आसात. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा पळय, दोळ्याक दोळो दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड राव नाका. जे वायट करतल्याक दया दाखय. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापाड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पोलय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगात 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतेल्यांक दी आनी तुजे लागीं उश्णें दी म्हूण मागतेल्यांक फाट परती नाका. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणणेच्या बुकांत 11व्या अध्यायांत 17वें वाक्य आमी पळोवन घेवया. दयाळ मनीस आपणाक बरेपण जोडून घेता, क्रूर मनीस आपणाक वायट करून घेता. हालेलुया. कोण दया दाखयता पळय, तो म्हजो दुश्मन जावं दी, तो आनी कोणी जावं दी, ताका ब्लेसिंग आसात. हालेलुया. मनशेतावन कितें आशे नाकात. दया दाखयतलो व्यक्ती मनशेतावन कितें आशे नाका. हालेलुया. दया दाखयतल्या व्यक्तीक म्हजो देव म्हाका इनाम दिता. हालेलुया. 1 कप शेळे उदक म्हज्या भक्ताक तूं दिशी जाल्यार ताजें इनाम चुकचें ना म्हणटा. हालेलुया. 1 कप शेळे उदक म्हज्या भक्ताक तूं दिशी जाल्यार ताचें इनाम चुकचें ना म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून हांगा म्हणण्याच्या बुकांत 11वा अध्याय 17वी ओळ सांगता, दयाळ मनीस आपणाक बरेपण जोडून घेता. हालेलुया. हांवें दयाळ करणी करतलो, पेल्याचे दया दाखयतलो, हांवें काळजान तावन दया दाखयची. हालेलुया. ताचे तावन कितेंच हांवें आशे नजो. म्हाका येवचे हर एक हालेलुया देवा तावन खंडी येता. हांव कसलें बरीं कामां करीत जाल्यार मनशे तावन कितेंच हांव आशे ना. देवा हांवें कितें बरें केलां तें हर एक तें आशिर्वाद म्हाका तूं दी म्हूण हांवें मागणें केल्यार तें देवा तावन ब्लेसिंग येता. हालेलुया. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत आमी करगता आनी कितेंय आणकी बरें करूंक आमच्या जिवितांत आसा तें करूंक आमी शकना. त्या देखून म्हणटा पळय, दयाळ मनीस आपणाक बरेपण सोडून घेता. मनशेताव न्हय, देव ताका ब्लेस करता. हालेलुया. हांगासर क्रूर मनीस आपणाक वायट करून घेता. हालेलुया. त्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत 25ನೇ अध्यायांत एक उतार आमी पळोवन घेवया. 34-40. प्रेज द लॉर्ड. मातेवाच्या वांजेल 25ನೇ अध्यायांत 34 उपरांत उजव्याक आसल्ल्यांक राय म्हणालो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हणून तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. हांगासर पयलें तान वचता महत्वान मनशा पोत सगळ्या देवदूतां सांगात आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो
आनी सोमेज परजा ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक बोकरेतावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशाक एकामेका तो वेगळी करतलो. हालेलुया. आतां हांव खंयच्या लायनीर आसा म्हूण हांवें पळोवन कळना. ज्या संवसारांत हांव बरी कामां करतलो, दया दाखयतलो, हालेलुया, सर्गार म्हाका इनाम मेळटा म्हण दया दाखयतलो. हालेलुया. हांव खंयच्या लायनीर, दाव्या लायनीर आसा गे या उजव्या लायनीर आसा गे म्हणून. कोण उजव्या लायनीर आसा गे, हालेलुया, दया दाखयसो म्हाका येवचें हर एक इनाम सर्गार तावन येता म्हण. कोण हालेलुया ताच्या काळजांत हालेलुया कसलीच आशा नासतना ताणें हालेलुया काम करता गे, हालेलुया, तो 100% उजव्याक रावन आसता. हालेलुया. तांकां जेजू म्हणटा, उपरांत उजव्याक आसल्यांक राय म्हणालो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलो न्हू. संवसाराच्या आरंभांतान तुमकां म्हणून तयार करून दवरलां तें रास तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उदको आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव पिड्यांत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तेवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोम्या, तुमी म्हाका भुकेल्लो आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिलें. केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिलें. केदाळा आमी तुका परको आनी उदको आशिल्लो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिलें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आशिल्लो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिली. तो राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदले एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. हालेलुया. कितें हांव संवसारांत दया करता, हालेलुया, तें देवाक पळोवन हांवें करीचें. मनशाचें बॅकग्रावंड पळोवन हांवें करूं नजो, मनशाचें शिकाप पळोवन हांवें करूं नजो, मनशाचें हालेलुया बुद्धवंतकाय पळोवन नजो. हालेलुया. हो बुद्धवंत मनीस, हालेलुया, हो शिकपी मनीस, हो व्हडलो नवार्दीक मनीस, हो ग्रेस्त मनीस म्हूण हांवें दया दाखोवन नजो. हालेलुया. देवान ताका रचला, हालेलुया, आनी क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान ताका सोडयला. त्या देखून हांवें पेल्याक दया दाखयचें. हालेलुया. तो राय ताका जाप दिवन म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदले एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. हालेलुया. हालेलुया. आनी मुखार म्हणटा पळय, उपरांत आपल्या दाव्याक आशिल्ल्यांक तो म्हणालो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले, शिरा पडले न्हू देंवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तो तेय तांचे लागीं विचारतले, केदाळा सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो आनी तानेल्लो देखल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना बाबा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी ते वेतेले ससनाच्या कास्तीक, पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक. हालेलुया. आज खंयच्या तराची दया हांवें दाखयला. दया दाखयल्या व्यक्ती, हांव कोणाकी दया दाखयता जाल्यार तो व्यक्ती कोण, देवान ताज्या बसत कितें केलां, ताज्या बसत देवान रगत वारयलां, ताजी पातकां बोक्षिलांत, ताजो शिराप पुसून काडला. तसलो व्यक्ती कोणी कश्टाळ आसा जाल्यार, हालेलुया, निराशेंत आसा जाल्यार वा कळवळांत आसा जाल्यार ताची हांवें दाव्या दाखयचें. हालेलुया. ते जाल्यार जेजू म्हणटा, हालेलुया, म्हज्या राजांत संतोश भोगू. हालेलुया. आज आमी सेवा करची बॅकग्रावंड पळोवन न्हय, आज आमी सेवा करची या दया दाखोवची. हालेलुया. ताजे कडेन पयशे आसात म्हूण न्हय, ताजे कार बंगलो आसा म्हूण न्हय, ताजे कडेन व्हडलो मंथनाचो मनीस म्हूण न्हय. तो कोण, देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात ताच्या जिवितांत कितें केलां तें हांवें जाणा जायचें. आनी देवान क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात ताका सोडयलां आनी ताच्या ज्या माथ्याच्या केस्तान पांयाची नाक्षी पर्यंत वळचे रगत तें क्रिस्ताचें जाल्ल्यान, हालेलुया, त्या क्रिस्ताच्या रक्ताक हांवें दया दाखयचें. हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज क्रिस्ताक सत मानलो, क्रिस्ताच्या रक्ताक विश्वास दवरलो, कोणी व्यक्ती या संवसारात आसलेलो, हालेलुया आमी कितें म्हणटा, ताणें जात सोडला. हालेलुया. तो आमचे तोंड मेकलो जाला. हालेलुया. आमच्या बोवार्थांतून गेला, तो संप्रदायातून तो गेला म्हणून सभा रितीन आमी ताका बिल्ल दिता. हालेलुया. जेजू कोण म्हणटा, दया दाखयता ती कितली बागी दया मेळटली. हालेलुया. जर तर एकलो व्यक्ती क्रिस्त मुझ्या पथकाचें बोगसाणें, क्रिस्त मुझ्या पथकाचें पवित्रपण, क्रिस्ता मरिपाद मुझी हर एक पथकां सोडयल्यांत, क्रिस्ता मरिपाद देवान हालेलुया म्हाका पवित्र केला म्हणून हाले क्रिस्ताक सत मानतल्या व्यक्तीक आज कितें म्हणटा, तो जात सोडला. हालेलुया. तो आमचे तोंड पयस केला, तो मालगणेचो भावार्थान पयस केला, कसलोच भावार्थ ना. देवाचे उतार सांगता, हाले अपोस्तलांचे 16:33 सौम्या जेजूचे तूं भावार्थ दवर, तूं बचाव जातले, तुजें घराणें बचाव जातलें. खंयच्याय व्यक्तीचेर हालेलुया, खंयच्याय देवार रचल्या रचनेचेर तुवें भावार्थ दवरल्यार तूं बचाव जायनाय. देवान क्रिस्ता मरिपा तुवें कितें केलां तें वळखून घेवचें आनी तुवें दया दाखयचें. एक घडी भर आमी दिबी घालया. एक घडी भर आज देवान आमचे लागीं उलयल्या उतराक खंय म्हणी आमी विरोध गेलो जाल्यार सौम्या लागीं बोगसाणें मागया. आज देवान उलयल्या उतराक हांव अधीन जाता. सौम्या, तुज्या उतराक हांव अधीन जाता. ते उलयले उतार आज ते म्हजें कणकण घेता. त्या उतरांतली सकत तूं म्हजें थंय वळय. ह्या उतरा विरोध हांवें कितेंय पथक केलें जाल्यार आज त्या उतरा मुखार हांव बोगसाणें मागता. ते उतार म्हाका राखून दी. ते उतार म्हाका हिलींग करून दी. ते उतार म्हाका डेलिव्हरन्स करून दी. त्या उतरांतली महिमा आज म्हज्या घरांत पळोवंक फावो कर. ते उतार म्हजी पथकां बोगसून दी. ते उतार म्हजे शिराप भस्म करून दी. त्या उतराक म्हज्या जिवितांत महिमा जावं दी. मुखल्या दिसांनी सरेच बरो देवा, हे उतार आयकून त्या उतरा प्रकार हांव जियेत आसतना कसले आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत तुवें दिले गे, ते म्हाका सांगक तूं म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. ह्या उतरा मरे देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं.